सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता लिंडन लोबो. ताचे बरोबर आमी सगळीं देवाक दिन वासूया. दुसरें तेसांव आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वासून भेटयता डॉमिनिक सावियो फेर्नांडीस. देवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. आपलो जल्माचो दीस मनयतात रेना डेकुन्या, एस्ट्रिया फेर्नांडीस आनी जॉन पेरेरा. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. फेलिक्स आनी मार्टिना मिस्किता आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमचेच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत देवा मुखार दवरुया. बिचोली सारवाण हांगासर लोक जो आपले जमणी पासत झुजता त्या लोकां पासत मागुया. देवान तांकां जैत फावो करूंक न्हीद दिवंक देवाचे नितीक उलो मारुया. जे कोण आडगां करता तांकां नितीक सांपडाय म्हूण देवा लागीं हे मिसाचे भेटीन खेरीत भाशेन मागुया. झूज बंद जावंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. आयचो वांजेल आमकां सांगता जेजू म्हणटा हांव दाखवेल आनी तुमी फांटे. एका झाडा सर कोत्ता. झाडाचो खांदो झाडाक लागून आसल्या शिवाय फळां दिवंक जायना. तेच भाशेन आमी जेजूक लागून आसल्या शिवाय आमच्या वावराक फोड ना. ते पासत आमी सदांच जेजूक आमच्या देवतरा उद्देशी आनी मागण्या उद्देशी आमी जेजूक लागून आसपाक हे देणे मिसांत आमकां मागुया. आनी मिसाचो आमकां फोत फोड मेळचे खातीर सुरवातेकूच आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. सगळे म्हणुया. सोर पदवेदार देवाक भाव भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून तळान उच्चारून वायट म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. हे पासो भग्यो सदां घालकोवा मरीक सगळ्या देवतांनी भोगतात आनी तुमकां भाव भयणो तुमच्या खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूट कोर. प्रार्थना. सर्वेस्परा देवा तूं साद्या काळजांचो मोग करताय आनी ती नोसोरताय. तुजे सेवकांची काळजां तुजेशी ओडून व्हर. अशें बाळता विणें जे तेल्यांक तुवें काळोखांतलें सोडयलें तीं स्वताच्या उजवाडा सरशिल्लीं केदींच कोर सरोन जावं. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जे तर राजवत चलयता सासणांच्या सासणाक. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. जुदेवाक तायन कांय मनीस येवन भावांक अशें शिकोवंक लागले. मोइजेसान स्थापलोले चाली प्रमाणे तुमी सुनोत करिनात जाल्यार तुमी तारण जोडूंक शकनात. हे विशीं ह्या मनशा कडेन पावलू आनी बार्नाबासाचो मोठो वाद विवाद जालो.
आनी पावलून आनी बार्नाबासान आनी पवित्र सोबेंतल्या थोड्या जाणांनी जेरुजालेक वचून ह्या तोंट्या विशीं धर्मदुतां आनी जाणट्या कडेन भासाभास करची म्हूण थारायलें. म्हणटोच पवित्र सोबेन तुमकां पाठयले आनी फेनिसियांतल्यान आनी सामारियांतल्यान वेताना कशे भाशेन विदेशांनी भावार्थाक वेंग मारली ते सांगीत गेले. आनी ही खबर सगल्या भावां भयणींनी व्हड कुशालकायेन घेतली. ते जेरुजालेक पावले तेन्ना पवित्र सोबेन धर्मदुतांनी आनी जाणट्यांनी तांकां येवकार दिलो. पावलून आनी बार्नाबासान आपणाक देवान केल्लें तितल्याची खबर तांकां सांगली. पूण फारिजांवाच्या पंगडांतल्यान कांय भावार्थ्यांनी अशी आडखोड हाडली. तांची सुनोत करूंक जाय आनी मोइजेसाची समूर्त तांकां सांबाळूंक लावंक जाय. हे विशीं भासाभास करूंक धर्मदूत आनी जाणटे एकठांय जाले. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराच्या घरा वचूं या. परतून म्हणुया सर्वेस्पराच्या घरा वचूं या. सर्वेस्पराच्या घरा वचूं या ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्यांव जेरुजाल्या. तुज्या दारवंट्याचेर आमचीं पावलां, तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा वचूं या. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालें. थंयसर कुळां चोडून येतात, सर्वेस्पराचीं कुळां तीं. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा वचूं या. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायेलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मनसुबेचो सोदरो, दाविदाच्या घराण्याचो सोदरो. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा वचूं या. उद्गार. जेजू म्हणटा, म्हजें सोवें रावात आनी हांवूय तुमचें सोवें रावतां. जो म्हजें सोवें रिगून रावता आनी जाचें सोवें हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जिवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव कोरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजे सगळे फळां दिना, दर एक फांटो तो कातून उडयता आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें आनी फळां दिवच्याक तो बेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां ते उतरां वरी तुमी नितळ जाल्यात. म्हजे सवें रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रावतां. फांटो दाखवालेक लागून रावले शिवाय ताच्यान आपशीं फळां दिवंक जायनात. तशें तुमी म्हजे सवें रिगून रावले शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवंक जायनात. हांव दाखवेल तुमी फांटे. जो म्हजे सवें रिगून रावता आनी जाय सवें हांव रावता तो सुबां फळां दिता.
कित्याक म्हजे वरी तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजे सवें रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयल्ल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा कोत्तात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजे सवें रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचे सवें रावतात जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबां फळां दिवचीं. म्हजे सीस तुमी जावचे हे म्हजे बापाची महिमा. सुम्याचें शिव वर्तमान. आमी दोरदुतांचो इतिहास वाचता. आमी 15व्या वेस्वरांत पावल्या आनी आमी पळयलां द एक्ट्स ऑफ अपोस्टल डॉमिनेटेड बाय सेंट पॉल आनी बार्नाबास. हेरांची कोणाची खबर करिना. आदीं कोत्तलो ते भाशेन पेद्रूची जिवांची कोणाची खबर करिना. सारके बार्नाबास आनी पॉल. इतलें ताणें लुकसाण केलें इगोज तेज्यावन ताणें फायदो केलो. पावलून तेज्यावन चड फायदो केलो. इतलो क्रिस्तांक दुमाळो दितालो. जेजू म्हणटा कित्याक तूं म्हाका दुमाळो दिताय. तितलें इगोज मातीचो ओदीक ताणें मोग केलो आनी आपणाचो जीव संकटांत घालून जायते सीस केले. जेजूचे जायते सीस केले. अंत्योकीक पयले फावट क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. आतां सीस वाडत वेतात. क्रिस्तांव परजा वाडत येता. जेन्ना वाडत वेता तेन्ना प्रश्न येतात. भयणांत बांद प्रॉब्लेम येताय. क्रिस्तांव वाडत येता तेन्ना प्रश्न येतात. आनी कोण येयले? कांय मनीस येवन जुद्याक कांय मनीस येवन बांक कशें उलोवंक लागले. मोइजेसान इश्टापले चाली प्रमाणे तुमी सुनोत करिनात जाल्यार तुमी तारण जोडूंक शकनात. हे विशीं हे मनशां कडेन पावलू आनी बार्नाबासाचो मोठो वाद विवाद जालो. आनी पावलून आनी बार्नाबासान आनी सोबेंतल्या थोड्या जाणांनी जेरुसलेम वचून हे तोंट्या विशीं दोरदुतां आनी जाणट्यां कडेन भासाभास करची म्हूण थारायलें. म्हणटच विदेशी म्हणटा ते ग्रेक उलोवपी लोक, चडशे ग्रेक उलोवपी लोक आनी जुदेव लोक भयणांत बांद. म्हणटच जेन्ना ते क्रिस्तांव जाले हे थोडे मनीस आयले म्हणून ताणें सुनोत करूंक जाय. पयलो जुदेव जावंक जाय मागीर क्रिस्तांव जावंक जाय. पावलूचो आनी बार्नाबासाचो व्हडलो भासाभास जाली. कित्याक उपकारलें जेजू खुर्सार मरून हें करूंक जाय जाल्यार तांचो विचार. जेजू संवसारांत येवन खुर्सार मेलो हाचेर सोडवण ना. सोडवण आहा सुनोतीचेर जाल्यार कित्याक उपकारलें. पूण ते आपणाचो ताराव घेयनात. ते जेरुसलेमाक वेतात. सभा बोत्तेली भयणांत बांद. फर्स्ट कावन्सील ऑफ जेरुसलेम. निमणो कावन्सील खंयचो आमचो? इगोजमाचो निमणो कावन्सील खंयचो? हें सगळें बदलोवप आयलां. तें खंयच्या कावन्सिलांतसो आयलें. पयलें लोकां फाट करून मीस म्हणटाले. पयलें लातीन भाशे मीस जातालें. हें उच्च कावन्सिलांतसो आयलें. कावन्सील वॅटिकन डे 2. कावन्सील वॅटिकन डे 2 ही सगळीं बदलोवपा आयलीं. जॉन डे 23 आमी जाणां पाप साहेब जालो. जाणटो तो बरो जाणटो. पूण ताणें एक थाराव घेतलो कावन्सील आपोवपाक. कित्याक जायते जाण इगोजमात सोडून वेताले. प्रोटेस्टांट हितून वेताले जायते जाण. कित्याक आउटडेटेड. ते चर्च इज आउटडेटेड अशें म्हणटाले.
आनी ताणें ध्यान ताका विचून काडलो पावसाळी जावपाक. इतलो जाणटो तो तरी आसतना ताणें थाराव घेतलो, कावन्सील आपया आमी. आनी ह्या कावन्सिलां आमचे ते दुकुमेंत पळयत जाल्यार कितले बरे दुकुमेंत थंयसर आहात, कितले बरे दुकुमेंत थंयसर आहात. म्हणटच वातिकन II जालो 62 or 63 or 1962 4-5 वर्सां चल्लो तो पिणांत बांद. आनी तेन्ना ही बदलपां येवंक लागलीं, सगळीं बदलपां हे भाशा येवंक लागलीं. कोंकणी भाशेन, आपणाचे भाशेन मीस, फाट करून मीस म्हणटाले, ते फुडो करून मीस, हें सगळें बदलप थंयसरच्यान आयलें. लास्ट कावन्सील, फर्स्ट कावन्सील ऑफ जेरुझलेम आतां जातलो तो हो थाराव घेवपाक. फर्स्ट कावन्सील ऑफ जेरुझलेम, सगळे आपोस थंयसर मेळटले एकामेकाक. आनी दुसरे जाणटे मनीस म्हणटात ते हे मेळटले आनी हो थाराव घेतले कितें करचें आमी. आतां फुडें एका आमकां गमतलें कितें करचें तें. आनी पावलो ते म्हणटा जरी तर सगलें आमचें साल्वासांव सुनोतीचेर दवरलेलें आहा, हें सगळें फुकट गेलें. जेजू संवसारांत आयलो, खूश सोंसले, कुर्सार मेळ्ळो, हें सगळें फुकट गेलें आमचें. बट तें आनी ना, हे फुड्यान तें आनी ना अशें सांगतले बिणांत बांदू. तर हो कावन्सील पावलो उलयना, बार्नाबास उलयना कितें तें, पूण डिस्कूसांव जालें ताचे मदें, भासाभास जाली की हें सारकें न्ही, सुनोत करूंक जाय म्हणल्यार तें सारकें न्ही, तें काबार जालें. आतां जेजू आयलो, जेजू आमचे पासत मेलो म्हणटच हें साल्वासां आमचें. साल्वेशन इज दॅट. गाणं तयारीच्या वेळार आम्ही गायन घेऊया. C32 पेज नंबर 42. C32. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. सर्वेस्परा हे पास्कांचे गुटा वरवीं आमी सदांच संतोश बरीत आसूं अशें आमचे भितर घडटा ती नवसरणी सासणाचे संतोशाचें कारण जावं म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा सूर काडीम तुका वाकाणूंक फावो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. अदीक करून उत्तम काळार मोहिमेची अदीक वाडत्या दबाज्यान आमी कृती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पास्कांची बोली. सासना जिविताक जल्मल्ल्या उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बारत्यांक सर्गींची दारां उगडलीं. ताचे मरणांतले आमकां सरोवन फावो जाता आनी ताचे पुनर्जन्मपणा वरवीं सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक, सगलो संवसार उलासताचे मुखार तशेंच सर्गीच्यो सर पदव्यो आनी देवचां दोलबार तुका वाकणेचें गीत सांगातान
तांबन आसतना गायतात. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. देखून दोआ परी जे पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर आमी मागता. जावन ती आमकां आमचे सिमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. कोश मरोंक सोसूंक आपकुशेन तो पराधी जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेश परी जेवण जातोस ताणें कास घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली. म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सास्ती कोर्राचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतेलें. हें म्हजे उगडासाक कोरा. भावार्थाचो गूट. संवसाराच्या सरवणारा तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जन्मपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली, आमची कागूत कर. देखून सर्वेस्परास मेजगीच्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्मपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें. देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताच्या कुडीन रक्तान वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या संस्कारिणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणींचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन ओतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एबेटेकाय जाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताई पवित्र आत्म्याचे एकवणान देवा सुदार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासणांच्या सासणाक. आमेन. हांव दाखवील आनी तुमी फांटे. झाडाक खांदो लागून रावल्या शिवाय ताच्यान फळां दिवंक जायना. ते भाशेन आमी जेजूक लागीं आसल्या शिवाय, लागून रावल्या शिवाय आमच्या वावराक फोड ना. तो ताच्या एकवटान हें जेजू शिकयलें मागणें आमी म्हणुया. आमच्या आपा तुमच्या नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसतो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या वस्तूंका तशी आमची पातकां कर आनी आमकां कायदे पडून नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दयाकण जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक
आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान अतिरिक्तले आमकां उदार काकुतीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकातांतली वाडटाय. स्मेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबीचे बाळताय दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकोडान सांबाळ. तूं जियेता राजवत चलयताय सासनांच्या सासताक. शिम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पापांतले आमचे कागद कर. देवाचे शेले संवसाराचे पापांतले आमचे कागद कर. देवाचे शेले संवसाराचे पापांतले आमकां शांती दी. पळयात द्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सगळ्यांक म्हज्या घरांत येवंक म्हाका फावना, पूण एक उदक मातूय आनी म्हज्या आत्म्यान कोलाकी येयली. जेजूक आमच्या काळजांनी येताना आमी गायन घेवया. D14 पेज नंबर 54. D14. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. क्रिस्ताच्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे बडी म्हजे दारावन कर.
क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नाणूय म्हाका उदकान पडोवपाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड कर तूं बऱ्या जेजू चितान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका दितू वेगळो हांव सोडूं कधी दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मोरणाच्या वेळार तूं म्हाका आतू तुजे सुरशियो तूं म्हाका फोनाय वखदां सांगती तुका वाकांच्या प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमची मागणी आयकून घे. आमकां सोडयल्ल्या पवित्र देण्या घेण्या वरवीं आतांच्या जिवितांत आमकां आदार सासन संतोशाची खात्री आमकां मेळोवं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सोर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचात मी सोंपलें. देवाची ओळख सासोत आदाराची माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या पांया लागीं रातां तुका जोडटा सगळो म्हजो विस्वास एकाचे माये चुरचुरें कोर म्हजे कोतां सगळ्यांनी तुका पातळलेली सगळ्यान गोरवांच्या पातक्यांच्या जादो म्हजो आसो आनी म्हजो गोरवांचो पावा म्हाका जेजू क्रिस्ताच्या उगोड उजेडांत म्हाका एका दुर्बळ पातक्यात जो येता आनी आपल्या कूच पेटयता तुका तुजी सासणाची चाकोर कशी हांव आशिर्वाद आनी आदार देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे खातीर हो विस्वास तुजे ताय खात्री जशी हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या सर्वसांची कोटांत जायते फावटी आनी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका आवडलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जैत वतलों हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी पेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण मी येता नाटकाचेर ताळ्ळे तुजो आदार मागून जायतो आनी म्हजो हो तो वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव परातून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना हांव अदीक करून एमकोणाच्या सबच्या वेळार सदां तुका उलो मारूंक आनी म्हणून तुका हे माये आदार म्हाका दी सासोत आदाराची माये निर्मलाका हांवें सांडूंक म्हजे देवाक सासोत आदाराची माये सासोत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासत विनोदी कर नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सासोत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनोदी कर नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये
आम्हा पापण्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Baigonte Mari, Agadi Udusak Sampolyan, Mozut Kor Oskot Kazacha, Mak Pujipasun, Zashakin Devacha Mnerenchi, Vinutko Sogedeva Pidulya Ustarya Pasot, Pauko Zada Sogedeva, Sasnacho alashiro. तुका केले आमचो आश्रय सायबिणी आदातिनात वर्षा निदुकी कोठिनी. येसुमे क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारीक आमची माय करून सदां तयार आमकां दा दिवंक तुज्या अजापाचे उपकार आमी मान दिता मागचे लागीं आमकां फावजा मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावं सदां काळ फोड दुसरेंचो तुजो जियेताय राजभोग चलयताय सासनांच्या सासनाक पिड्यांत पासत मागणें आमचो आदार सुम्याच्या नांवार ताणे सोद आनी संवसार रोवचा सुम्या म्हजे मागणे आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी सुम्या आसूं तुमचे सवें आनी तुमच्या आत्म्याचो प्रार्थना तुका सुम्या देवात जे चाकरां फाव कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती अनुद्व आदारान भाग्योन सदांच आंकवा मरीच्या ती निवारूंक आनी हे काळाचे कुंतींतली आनी भोगूंक पावूं सासणां दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सुमी क्रिस्त तुमचे मदें आसा तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचे आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगाती जियेत राजवो चलयता सासनांच्या सासना सासू आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं